मुख्य विरोधक आशिल्ल्या काँग्रेस पक्ष आमदारांच्या बंडाक लागून थंड पडला। विरोधी पक्षाचे बंड थंड पडिल्ल्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो पेपर सत्ताधारी भाजपाक सोपो गेल्ल्यान जमा आसा। अशें आसले तरी आम आदमी पार्टी, रिव्होल्युशनरी गोवन्स आनी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार तितलेच ताकीन विरोधी पक्षाची भूमिका पार पडटना दिसून येतात। या तिनूय आमदारांनी जायत्या विशयांचेर सरकाराक खर विरोध केला। सद्याक विधानसभेत सरकाराच्या विरोधात एकल्याचोच आवाज बुलंद जाता तो म्हणल्यार फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय। आपूण सरकाराची चमचेगिरी करपाक आयिल्लो ना जाल्यार गोंयचे जनतेचे प्रतिनिधित्व करपाक आयिल्ल्याचे सांगून सत्ताधारी भाजपा तशेंच विरोधी काँग्रेसीचेर उतरांचे फार पेटयले। ह्या मायनिंग कंपनीनी कोट्यांनी रुपया केले, हजारांनी कोटी केले। आता पयर ऑक्शन डोर ट्रान्सपोर्टेशन करून इतले केले। दे कॅन टेक केअर ऑफ वर्कर्स। आवर कन्सर्न इज अबाउट द वर्कर्स। इट्स नॉट अबाउट रिझम्पशन ऑफ मायनिंग। ह्या सगळ्या रिट्रेंच्ड वर्करांक 6 म्हयन्यांनी जर चीफ मिनिस्टर मायनिंग सुरवात करता ऑक्शन करून 6 म्हयन्यांत तांकां पोसपाक कितें आला? वेदांता मरता। विधानसभा अधिवेशन सुरू जायत सावन आतामेरेन सभाघरांत एकाच आमदारान सत्ताधाऱ्यांची न्हीद पेड्ड्यार केल्या, तो म्हटल्यार विजय सरदेसाय। जायत्या विशयांचेर आपले आक्रमक शैलीन विजयान मंत्र्यांचेर उतरांचे बांद सोडल्यात आनी तांच्यो चुकोय दाखोवन दिल्यात। विलेज डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी VDMC म्हणून तांची तुमचे कडेन एक रिक्वायरमेंट आहा, हो तुमचोच हांवें डावनलोड केल्लें आहा। हें तुमी कांय करूंक ना। लज दिसता सांगपाक की हें जेन्ना सगळें गोंय अर्द बुडलां तेन्ना तूं आमदार गरोवपाक भोंवता। हें कितें स्पीकर सर? आमदार आतां गरयतात तुमी अशे टायमार जेन्ना तांचे मतदार संघ बुडल्या, अर्द उदकान आहा आनी तुमी गरोवपाक भोंवतात। कितें सर? वेदांताच्या खण कामगारांचो प्रश्न आसूं वा गोंयांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय आनी कला अकादमीच्या विशयाचेर विजयान सत्ताधाऱ्यांक नाका पुरो करून सोडला। प्रश्न मांडपाक सभापती आपल्याक वेळ दिना म्हणून ताणें सभाघरांतल्यान वॉकआवटय केला। भाजपा फुडारी फकत काँग्रेसीच्या आमदारांक गरोवपाक बसल्यात। गोंयकारांचे प्रश्न आयकून घेवपाक तांचे कडेन मातूय वेळ ना अशें विजयाचें म्हणणें। ऑपोजिशन आमदाराचें कर्तव्य आसता की पिन पॉयंट करप सरकार खंय चुकता तें। चमच्यागिरी करून सरकारान भीक मागपाक आमी ना। ते थोडे काँग्रेसीतले आमदार जे वचूंक सोदता ते आसतले आनी हे सरकाराक संवय पडल्या। हांकां पयलीं असेंब्ली सेशन दवरतात, मागीर आन्सरां दिवंक जायना, आन्सरां सारकी दिनात आनी हें सगळें जायना पूण तांकां फोडून घालतात। तांकां फोडून व्हेले म्हणल्यार आमचेर कांय फरक पडचो ना। 39 वर्सीस 1 आसल्या भितर हांव भिवनाका। तांकां खबर आहा मरे तें कितें वॉट इज अ बिग डील। ओपोजिशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार कितें? ओपोजिशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार रावप, इश्यूज रेज करप आनी झगडप। नंबर तुजे कडेन नासत, नंबर सदांच आसना। खरें म्हटल्यार मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून गोंयकारांच्यो काँग्रेसी कडल्यान खूब अपेक्षा आशिल्ल्यो, पूण अधिवेशनाच्या आदल्याच दिसा स्वताच्या आमदारांनीच काँग्रेसीक धक्को दिलो। मायकल लोबो आनी दिगंबर कामती सारकेल्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक अपात्र करात म्हणून काँग्रेसीक सभापती म्हऱ्यान वचचें पडलें। ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसीक मातूय किंमत उरूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता। हें जें चल्लां तें सामकें चूक। विधानसभेच्या तोंडार अशे तरेचे बंड करप ही सामकी म्हाका काँग्रेसची लज वता काय दिसता। हांवूय आतां फाटले 4 दीस जाले विधानसभा अधिवेशनाचो नियाळ घेत आसा आनी तातूंतल्यान सामकें दिसता अशें की विरोधक कमी पडटात आनी लोक हें पळयतात। लोकांक हें सगळें खबर आसा कितें चल्लां तें। एका अर्दान काँग्रेसचे 5 जाण सामके BJPन एक पांय घालून बसल्यात आनी दुसऱ्या अर्दान तांचे पळय उरिल्ले आहा तांकांय शक्ती ना, कारण ते नवीन लोक। आनी अशे वेळार एकलोच विजय सरदेसाय दिसता मोठ्या मोठ्या आकांतान तो उलयता, पूण विजय सरदेसायची कोंडी करपाचो प्रयत्न सत्ताधारी करता। सत्ताधाऱ्या कडेन आज 25 जाण आसात, तांकां आनीकय कित्याक लोक जाय, कारण लोकशाय दुबळी करपाचो प्रयत्न गोंयांत सत्ताधारी पक्ष करता अशे तरेचो प्रयत्न हांगा दिसता। आनी अशे वेळार लोकांक आतां विजय सरदेसायान आज आरोप केला की आपल्यालाय प्रश्नाक सारको सरकार जाप दिना, सरकारी मंत्री अभ्यास करनासतना येतात। खासा जे प्रमुख जे पळय नेते आसात सत्ताधारी पक्षांतले ते काल पळय तांची वेगळीवेगळी भाशणां हांवें आयकलीं, वेगळीवेगळी निवेदनां आयकलीं आनी तांचे प्रश्नाक जापो दिता ती प्रवृत्ती पळयली। तांचे कडल्यान स्पश्ट टू द पॉयंटेड जापो येनात, लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाता। अशे तरेचें विधानसभा अधिवेशन हांवें फाटल्या कितल्याश्या वर्सान पळोवंक नाशिल्लें। हांव आतां फाटलीं 25 वर्सां विधानसभा गोंयची बारीक नियाळटा। ह्या वेळा जें पळय जालां तें सामकें वायट जालां, ह्या निश्कर्शाचेर हांव पावलां। आम आदमी पार्टीन वेंजी विहेगशाच्या रुपान आनी रिव्होल्युशनरी गोवन्सान विरेश बोरकाराच्या रुपान आपापले आमदार विधानसभेत धाडले। हे दोनूय आमदार आपापले परीन जनतेचे प्रश्न मांडटना दिसतात, पूण सरकाराचे मंत्री मात तांच्या प्रश्नांचेर समाधानकारक जापो दितना दिश्टी पडना। देखून आपल्या मंत्र्यांक साल्वार करपा खातीर मुखेलमंत्र्याक मदीं पडचेच पडटा। देखून काँग्रेसी परस गोवा फॉरवर्ड आनी आम आदमी पार्टीच्याच आमदारांचो विरोध
विधानसभेत गाजताना दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.